आयज पंचायत इलेक्शन तुम्ही व्हडले सिनियर पॉलिटिशियन आसून तुम्ही हांगासर वोटींग ना वोटींग हो आमकां त्या संविधानान लायलो अधिकार आनी हक्क आसा कारण हो सुदैवान मेळटा जो पर्यंत तो अधिकाराचो वापर राज्याच्या बऱ्या खातीर करपाचें जें काम आसा तें करपाक जाय कारण हो मौलिक अधिकार जो आसा हाजेरूच सगळे देशाचें भवितव्य डिपेंड आसा मागीर ते पंचायत आसूं आमदार आसूं किंवा खासदार आसूं ह्या सगळ्या माध्यमातून आपलो अधिकार आनी आपले वोट जे आसा तो बऱ्या कामाक म्हणजे सगळ्यांनी करचें अशें हांव सगळ्यांक आव्हान करतां। पंचायती समाजाच्या गांवच्या मूळ विकासाची संस्था आसा आनी ही संस्था बरी जावची बरे लोक निवडून येवचे आनी ताणें आपल्या गांवाचो आपल्या पंचायतीचो विकास करचो हे तांची भावना आसता आनी त्यामुळे जर ताजे वयले जे आमदार आसतले किंवा खासदार आसतले तांकां आमी ह्या ग्रामीण विकासाक सपोर्ट करप हे ह्या लोकशाहीचें ध्येय आसा आनी ते आमच्या देशान वेवस्थीतपणे चलत आसा ही खूब आनंदाची गोष्ट आसा। मागीर पंचायती इलेक्शन जावं किंवा जिल्हा पंचायती इलेक्शन आमदारकीचें इलेक्शन किंवा लोकसभेचे खासदाराचें इलेक्शन जावं ज्या पद्दतीन जनता उत्सुकपणे जो भाग करता आनी आपापल्या पद्दतीन निवडून येता अशी लोकशाही जगात सगळ्यात मोठी लोकशाही भारताची आसा आनी ही लोकशाही अबाधीत दवरपाचें काम हांगसरलो प्रत्येक नागरीक करता ही खूब आमच्या सारक्या आनंदाची गोष्ट। तुज्यान पक्षनिहाय इलेक्शन ना पक्ष हातून डायरेक्टली हे जायना आनी त्यामुळे प्रत्येकाचो कार्यकर्तो आसतलो पक्ष वेगळे आपलें हें करतलो परंतु ह्या हितून पॉलिटिक्स राजकारण जें आसा असल राजकारण जाता पॉलिटिक्स ह्या गांवाचें राजकारण हाडूं जाय अशें ह्या मताचो हांव आसा आनी त्यामुळे केन्नाच आमी हेतून इंटरफेर जायना। जो उमेदवार म्हाका आवडटा जो उमेदवार आमकां लागीं आसा तेन्ना साहजिकच ताका आमी वोटींग करतले हे प्रत्येकाची भुमिका ती ताणें करचें हें कोणाच्या अध्यक्षान मत हो प्रत्येकाचो अधिकार आसा आपलो वैयक्तीक अधिकार आसा तो अधिकार ताणें बजरूंक जाय।